रक्षामंत्री पर्रीकार मुख्यमंत्री असताना गोंयांत सगळो गोंधळ आनी कोफुसांवां करून गेला अशें काँग्रेस म्हणटा। कूळ कायद्यांतली दुरुस्ती कूळ आनी भाटकार दोगांचेय बऱ्याक न्हय अशें जितेंद्र देशप्रभू उलयता। बीजेपीचे राजवटींत गुन्यांव 28% वाडले। सरकाराचें धोरण टुरिस्टां परस गुन्यांवकारांचे फावरात दिसता। कायदो वेवस्था साप्प हाल्ल्या, मात मिडियाचे दबावा शिवाय पुलीस हालां सुद्दां नात म्हूण काँग्रेसीन सरकाराक उजरायलो। 2013 सावन बीजेपी सरकाराच्या कार्यकाळांत गुन्यांव प्रचंड वाडल्यात अशें काँग्रेस म्हणटा। बीजेपीच्याच आमदारांक मार पडटा, मिडियान प्रेशर घाले शिवाय पुलीस हालनात अशी परिस्थिती जाल्या। नव्या मुख्यमंत्र्यान जितलीं वरां काम केलां नासतलें ते परस गुन्यांवाचो आंकडो चड अशें म्हूण जितेंद्र देशप्रभू मिडिया कडेन उलयलो। In less than 1 month, there are 47 thefts and about 52 smaller thefts, and all the sum total of these acts of crime are more than the hours the Honorable Chief Minister spent in his office. And from Jan 2014 to October 2014, there were 310 cases of mere housebreaking. This is a marked increase of 28%, which is a stupendous rise from previous Congress regime, Congress governments. A success rate of investigation is a paltry 3%. Police acts only under media pressure, but only to the extent of registration of FIR and keep the case hanging merely because somebody finds himself close to the Chief Minister or close to politicians, goes and assaults the MLA. This is a decay of democracy. देशप्रभू म्हणटा मायकल लोबोक सुद्दां मुख्यमंत्री केल्यार जातालो। की खऱ्या अर्थान मायकल लोबो मुख्यमंत्री जावपाच्या लायकीचो कामाच्या दृष्टिकोनांतल्यान जर कंपेअर जर केले मनोहर पर्रीकाराक, कारण मनोहर पर्रीकारान पणजेची जी नासधूस करून हांगासर पलायन केले, ही नासधूस अत्यंत घाणेरड्या स्थितीत हाडला पणजी शहर। ट्रॅफिक सेन्स ना हांगासर, ट्रॅफिक रेग्युलेशन ना, जाग्या जाग्यार तुम्ही वाड्यार तुम्ही जा, तुम्ही कॉर्नरचे जा, गॅमलिंग डेन्स चालल्या। In comparison to whatever development has taken place, on one side there's a total destruction of the city, on the other side an effort is seen that something is going on. कूळ कायद्यांतली दुरुस्ती खंय कुळां आनी भाटकार दोगांकूय बादतली। विरोध करतोय कारण याचं कारण भाटकारही त्रासात पडलेत आणि मुणकारही आपल्या कुळही त्रासात पडले, त्यात अर्थ काही नाही। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी देवेंद्र गांवकार। ड्रग्स आनी सोऱ्याच्या नेटार वावुरपी टोळयांचो फोंड्या वाठारांत उपद्रव वाडला। तांचो बंदोबस्त करचो म्हूण वाडी तळावलेच्या लोकांनी प्रकरण पुलिशे मेरेन पावयलां। व्यसनाच्या नेटार एक्सिडेंट वाडल्यात म्हूण लोकांक हुस्को। हालींच तळावलेत 2 मोटरसायकलींक एक्सिडेंट जाल्लो। एक्सिडेंटांत 2 जाण गेले। फोंड्या असले व्यसनी टोळयांचेर नजर दवरूंक पुलिसांनी खंय खासा टीम केल्या। फोंड्या वाठारांत ड्रग्स आनी सोऱ्याच्या नेटार वावुरपी भुरग्यांचो उपद्रव वाडला। एक्सिडेंट जावंक लागल्यात। वाडी तळावलेचो सरपंच आनी बाकीच्या लोकांनी मेळून त्या वाठारांत वाडिल्ल्या ड्रग्साच्या उपद्रवाचेर चर्चा केली। ड्रग्स आनी सोऱ्याच्या नेटार वावुरपी भुरग्यांक लागून बऱ्या भुरग्यांची वाट लागता। पुलिशेची असले टोळयांचेर नजर जाय म्हूण लोकांनी प्रकरण पुलिशे मेरेन व्हेलां। हालींच वाडी तळावले 2 मोटरसायकलींचो एक्सिडेंट जाल्लो, तातूंत 2 तरणाटे सोंपले। लोक म्हणटात त्या तरणाट्यांची कांयच चूक नासतना तांचो जीव गेलो। आरोपी खंय ड्रग्साचे किकीचेर आशिल्लो। पुलिसांनी प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करची म्हूण लोक मागतात। त्या फाल्यां आमचे भुरगे तेतूंतल्यान पयस रावपाक जाय म्हूण हांव पुलिसांक रिक्वेस्ट करपाक आयिल्लो की जे पळय आयसोलेटेड स्पॉट आसा त्या जाग्यांचेर तेणी एक रोबोट व्हेहिकल धाडून एक हें करचें की जे करून ते भुरगे तितूंतल्यान पयस रावपाचे। 8 दीस पयलीं आमचे थंयच एक्सिडेंट जालो। त्या एक्सिडेंटान 2 जाण भुरगे एक्सपायर्ड जाले आनी जेन्ना ते डॉक्टर म्हणजे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की तो भुरगो अल्कोहोलीक आशिल्लो आनी ताका तितून ड्रग्स फावंड जालो म्हणून आमकां मेसेज मेळिल्ली। पूण ते दुसऱ्यान मारलेले तेणे जो कोण एक्सिडेंट केला पळय तेणी ड्रग्स घेवन एक्सिडेंट केल्या म्हणून। हांगा आमी फक्त पुलिसांक आनी प्रशासनाक ब्लेम करून अर्थ ना। हांगा प्रत्येक नागरिकाचो, प्रत्येक पेरंट्साचो तितलोच हें आसा, चूक आसा। हांगा आपलो भुरगो खंय वयता, रातचो कित्याक लेट येता होवूय विचार करपाक जाय। असले टोळयांचो बंदोबस्त केलो ना जाल्यार बायला भुरग्या सयत पुलीस स्टेशनार मोर्चो काडपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या। फोंडेच्या पुलिसांनी लक्ष घालता म्हूण सांगलां। गांजाच्या व्यसनाक लागिल्ले कांय भुरगे आनी टोळयो फोंड्या आसात। तांकां उपाय करपाक खंय पुलिसांनी खासा टीम केल्या। हेच्या पयलीं आमी खूब भुरग्यांक हाडला आसा, मायनर भुरगे बी, आनी 1-2 केसी तशे रजिस्टर आमचे कडेन
म्हणजे मोस्टली पोंडा एरियान म्हणल्यार चड दुबाव आसा तो गांजा बी, ताचे फुडले ड्रग्स काय हांगा पावना, पूण सध्या गांजाचे केसी आमचे कडेन 2 जाल्ले आसा आनी आमी ते रूल आवट करपाक शकना की भुरगीं इनवॉल्व आहात. भुरगीं इनवॉल्व आसपाक शकता कित्याक जी भुरगीं फेल जाल्ली आसता त्याचेर पेरंट्साचें लक्ष ना अशी भुरगीं ही कामां करतात आनी मागीर दुसऱ्याची वाट लायतात. सो एनी हांव आमकां त्या भुरग्याक सुदारपाक जाय आनी तेचे खातीर आमी मुद्दम खास एक टीम तयार केल्या आनी ती टीम त्या ज्या जाग्यार अड्डे कशे आसा ते हेचे पयलीं जे अड्डे आसले ते आमी सगळे रेडी मारून बंद केले, पूण आतां काही दुसरे कडेन बसता म्हण अशें कळ्ळां की त्या जाग्याचेर आमी रेड मारून जे मेन सोर्स आहा तेचेर एक्शन घेतलें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. घेवया एक विराम.